कम्युनिदाद जमनीचेर येवपा आशिल्ल्या खाजगी विद्यापीठाक लोकांनी खर विरोध केलो। आयतारा जाल्ले ग्रामसभेत ह्या विद्यापीठा आड लोकांनी एकमतान थारावूय पास केलो। खाजगी विद्यापीठाक लिजार दिल्ले जमनीचेर धनगर समाजाच्या लोकांची 7 ते 8 घरां आसात। विद्यापीठाक ज्या दरान जमीन दिल्या ताच्या परस चड रेट दिवपाची आमची तयारी आसा। आमकां ती जमीन दियात अशी मागणी धनगर समाजाच्या लोकांनी केल्या। दुसरे वटेन खाजगी विद्यापीठ आयलें जाल्यार लायट आनी उदका पुरवणीचेर परिणाम जातलो, तेन्ना आमकां हें विद्यापीठूच नाका अशी भुमिका थळाव्या लोकांनी घेतल्या। कोयर प्रकल्पाक पुराय कुडचिरे गांवाचो विरोध कायम आसा। गांवांत कोयर प्रकल्प नाकाच हे मागणेचेर ठाम आशिल्ले कुडचिरेचे लोक आयतारा परत रस्त्याचेर देवले। गांवचे लोक संघटीत उच्चे आनी प्रकल्प जावचो न्हय म्हणून श्री सातेरी देवी सयत 12 जण देवाक सांगणे घाले। कुडचिरे गांवांतल्या 12 जण देवस्थान वाठारांत सरकारान कोयर वेवस्थापन प्राधिकरणा वतीन प्रकल्प सुरू करपाच्या हालचाली सुरू जाल्यात। 44,000 चौखड मीटर सुवात संपादितय केल्या। हे सुवातेर कन्स्ट्रक्शन आनी डेब्रिस प्रकल्प उबारतले अशें सरकाराचें म्हणणें। पिळगांव सारमानस वाठारांतल्यान जावपी मिनाची येरादारी आनी कोयराच्या मुद्द्यावयल्यान पिळगांवची ग्रामसभा तापली। सरपंच मोहिनी जल्मी हांचे अध्यक्षतेखाला पिळगांव पंचायत सभाघरांत पंचायतीची ग्रामसभा जाली। मायनिंग तशेंच हेर विशयांचेर ग्रामसभा गाजली। पिळगांव सारमानस वाठारांतल्यान जावपी मिनाची येरादारी आनी कोयराच्या मुद्द्यावयल्यान ग्रामसभेत बरोच बोवाळ जालो। सकाळीं 11 वरांचेर सुरू जाल्ली ही ग्रामसभा दनपरां उसरा मेरेन चल्ली। मांडवी पुलाचेर आयतारा फांतोडेर 4:30 सुमार कार आनी दुचाकी मदीं अपघात जालो। ह्या अपघातांत दुचाकी चालक गंभीर जखमी जाल्ल्यान ताचेर हॉस्पिटलांत उपचार चालू आसा। दुचाकी चालक दुसऱ्या गाडयेक ओव्हरटेक करतना हो अपघात जाल्ल्याचें कळटा। गोयच्या विद्यार्थ्यांक रोखडीच कोंकणीची नवी उतरावळ वाचपाक आनी अभ्यास करपाक मेळटली। कोंकणी भाशेंत नवी उतरावळ तयार करपाचें काम चालू आसा। गोंय राज्य भास संचालनालय तशेंच विज्ञानीक आनी तांत्रीक शब्दावळ आयोगाच्या जोड पालवान हें काम सुरू आसा। ही शब्दावळ फुडाराक अभ्यासक्रमांत आनी पुस्तकांत आस्पावन घेतले अशी माहिती राज्य भास संचालनालयाचो संचालक प्रशांत शिरोडकर हांणी दिली। आयतारा सकाळी 7:30च्या सुमाराक दिल्लीच्या रोहिणी वाठारांत
CRPF शाळेकडेन स्फोट जाल्ल्याचें कळटा. थळाव्यांनी दिल्ल्या म्हायती प्रमाण घडणूक थळार मोठो आवाज आयलो तशेंच धुंवर दिसून आयलो. ह्या घडणुकेन शाळेचें वण्टीचें लुकसाण जालें, तेच बरोबर लागसारचीं दुकानां तशेंच गाडयांचें बरेच लुकसाण जाल्ल्याचें कळटा. ही घडणूक घडटाच दिल्ली पुलीस तशेंच उजो पालोवपी दळाचे जवान बेगोबेग घडणूक थळार पावले. सुदैवान कोणाकूच ह्या घडणुकेत जिवीतहानी जावना. गोंयभर हवामान खात्यान 22 ऑक्टोबर मेरेन येल्लो अलर्ट जारी केला. फुडले 2 दीस वादळी वाऱ्या सयत उटंगाराचो पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. तशेंच वाऱ्याचो वेग 30 ते 40 किलोमीटर इतलो आसतलो. फाटल्या कांय दिसां आदीं GMCत मोबायल चोरयेचें प्रमाण बरेच वाडिल्लें. तेच फाटभुंयेर आक्षे पुलिसांनी मॉविन फर्नांडीसाक अटक केल्या. ह्या दुबाविता कडल्यान सुमार 1.5 लाखाचे 10 मोबायल फोन जप्त केल्यात. तशेंच मॉविन फर्नांडीसा आड 16 गुन्यांव नोंद जाल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या. चंदीगडात डेंग्यूच्या दुयेंतींनी वाड जाल्या. फाटल्या 14 दिसांत चंदीगडात 56 नवे डेंग्यूच्या दुयेंती नोंद जाल्यात. सद्याक आंकडो 125चेर पावला. हाका लागून भलायकी अधिकारी हुस्क्यांत आसात. तकली दुखप, जोर येवप ही डेंग्यूची मुखेल लक्षणां. तेन्ना कोणाकूय अशी लक्षणां दिसून येत जाल्यार रोखडेच भलायकी केंद्रात दाखल जावचें अशें आवाहन दोतोर करपाक लागल्यात. वेळूस ठाणे रस्त्या कुशीक उदकाची पायपलायन फुटून हजारांनी उदक रस्त्यार व्हांवून फुकट गेले. ही गळटी शेनवारच्यान लागिल्ल्याचें कळटा. आयतारा सुटी आशिल्ल्यान ही पायपलायन दुरुस्ती जावपाक पावली ना आनी व्हडा प्रमाणांत उदकाची नाशाडी जाली.
आयतारा कवळे पंचायतीची जाली ग्रामसभा खेळीमेळीच्या वातावरणात पार पडली। ग्रामसभेत पंचायत वाठारांतली उदरगतीची कामां, हेडपी सुणी आनी गोरवां ह्या विशयाचेर बरीच चर्चा जाली। हेडपी गोरवांक आनी सुण्यांक लागून लोकांक त्रास सोंसचो पडटा। रातच्या वेळार गोरवां रस्त्यार बशिल्ल्यान लोकांक अपघातांकूय तोंड दिवचें पडटा। ताका लागून लोकांनी हेडपी गोरवां आनी सुण्यांचेर तोडगो काडचो म्हणून मागणी केल्ली। ते प्रमाण हे समस्येचो बेगीनूच तोडगो काडटले अशें आश्वासन पंचायत मंडळान दिलें। सांखळे मतदारसंघातल्या हरवळे पंचायतीच्या खातीर चालू आशिल्ल्या वेंचणुके खातीर 91.17% मतदान जाल्ल्याचें कळटा। हरवळे पंचायतीच्या 4 प्रभागां खातीर वेंचणूक जाली। 12 जाण उमेदवार ह्या वेंचणुकेच्या रिंगणात देविल्ले। एकूण 1991 मतदारांची मतदान करपा खातीर नोंदणी आशिल्ली। आयतारा मोरपिल्ला पंचायतीची पोट वेंचणूक जाली। ह्या पोट वेंचणुकेक लोकांनी बरो प्रतिसाद दिलो। सांजे 5 मेरेन 91.47% मतदान जाल्ल्याचें कळटा। फुटबॉल जेटी आणि हेडगी गोरवांच्या विशयावयल्यान वेळीची ग्रामसभा बरीच तापली। फाटल्या दिसांनी कॉलेरा दुयेंसाक लागून फुटबॉल जेटी बरीच चर्चेत आशिल्ली। जेटीर बोटी नांगरून दवरतात तो वाठार सामकोच हळशीक आशिल्लो। ह्या वाठारांतली बेकायदेशीर बांदकामां पाडपाचो आदेश मुख्यमंत्र्यान दिल्लो, पूण अजुनूय ही बांदकामां तशींच आसात। ह्या बांदकामाचेरूय ग्रामसभेत चर्चा जाली। आमी कोणाच्या धंद्याच्या विरोधात ना, मात बेकायदेशीर गजाली खपोवन घेवचे नात अशें लोकांचें म्हणणें। हळदोणची ग्रामसभा जमीन रुपांतरण तशेंच खाजगी जेटीच्या विशयाचेर बरीच तापली। थळाव्यांनी खाजगी जेटीक खर विरोध परगटायत निमणे ह्या विरोधात थाराव मंजूर केलो। आयतारा हळदोणा जाल्ले ग्रामसभेत जमीन रुपांतरण तशेंच खाजगी जेटीचो विशय बरोच तापलो। पंचायती प्रमाणे जमीन रुपांतरणा आड जे निर्णय आसात ते कोर्ट तशेंच सरकारा वतीन जातले अशी माहिती सरपंच अश्विन डिसोजान दिली। मजगती खाजगी जेटींक खर विरोध करीत ह्या विशींचो थारावूय ग्रामसभेत पास केल्ल्याचें सरपंचान सांगलें।
आपले कौशल्य वळखून स्वतः आत्मनिर्भर जावचे। आत्मनिर्भर जाल्यार व्हड फुडार आसा। सरकारी नोकरी करप चुकीचें न्हय, पूण ते मेरेन आमी स्वताच्या पांयाचेर उबे रावपाची तयारी आसपाक जाय, अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंताचें म्हणणें। वेवसायीक क्षेत्रांत जायत्यो संधी मेळटात। पदवी मेळयिल्ल्यो तरणाटो बेकार कित्याक आसा? नोकरी मेळ्यार मेळटा, पूण वेवसाय सुरू करून आमी हेरांक रोजगार दिवंक शकतात आनी स्वताची अर्थीक प्रगती करपाक शकतात। हातूंत भर दिवपाची गरज आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी एका कार्यावळींत उलयतना सांगलें। गोंय हे सन, सी एंड सँड हाका लागून फामाद आसा, पूण आतां खेळा खातीरूय गोंय फामाद जातलें असो विश्वास सुभाष फळदेसाय हांणी उक्तायलो। 24वे राष्ट्रीय दिव्यांग स्विमींग चॅम्पियन सर्तीचे उक्तावण सुवाळो कांपाल हांगा पार पडलो। त्या वेळार तांणी हें उलोवप केलें। हालीसराक पयशांचे हायस दाखोवन लुटपाचो प्रकार उक्ताडार आयला। अशीच एक घडणूक मुखार आयल्या, ती म्हळ्यार एका 38 वर्सां पिरायेच्या बायलेन एकल्याक आपूण सरकारी नोकरी दिता म्हणून सांगून ताचे कडल्यान पयशे घेतले। हे संदर्भात माड्डोळ पुलिसांनी दुबावीत बायलेक अटक केल्या। फुडलो तपास चालू आसा। पोर्तुगेज पद्धतीची जुनी घरां आशिल्ले फॉन्तेनस वाठारांत पर्यटक उपद्रव करतात म्हणून तिडकल्ले थळाव्यांचो आरोप। फकत देशांतलेच न्हय तर आंतरराष्ट्रीय पर्यटकूय ह्या सुवातेर भेट दीत असतात। ह्या पर्यटकांक लागून आमची शांतताय भंग जाता म्हणून थळाव्यांचो आरोप। फॉन्तेनस पोर्तुगेज पद्धतीच्या पोरण्या घरांचो गोंयचो एक फामाद पर्यटन वाठार। हाका गोंयचो लॅटिन क्वार्टर अशेंय म्हणटात। जगभरांतले पर्यटक फॉन्तेनसाची रंगबिरंगी सोबीतकाय पळोवपाक येतात, पूण फाटल्या कांय दिसांनी फॉन्तेनस घडपी घडणुको पळयल्यो जाल्यार पर्यटकांक फॉन्तेनस येतना 10 वेळा तरी विचार करचो पडटलो। गोंयचो सरकार खासगी विद्यापीठाच्या प्रकल्पाक लागून थिवी वाठारांतली 2 लाख चौखण मीटर जमीन 5 कोटी पुणे विद्यापीठाक विकपाक शकता, जाल्यार गोंयकारांची कम्युनिदादीच्या जमनींचेर बांदिल्ली बेकायदेशीर घरां कायदेशीर कित्याक करिनात असो प्रश्न थिवीचो आदलो आमदार किरण कांदोळकार हांणी केल्लो।
नागझर जंक्शन ते धारगळ वचपी रस्त्या कुशीक भरपूर प्रमाणात झाडां वाडिल्लीं आसात. हाका लागून थंयच्यान यो वच करप्यांक लोकांक त्रास सोंसचो पडटा. झाडां आशिल्ल्यान अंदाज येना आनी अपघात जावपाची शक्यताय न्हयकारूं येना. ही झाडां कातरून उडोवची अशी मागणी जावपाक लागल्या. शेनवारा राती कुडचडे पंटेमळ हांगा कार आनी दुचाकी मदीं समोरासमोर टक्कर जाल्ल्यान अपघात घडलो. दुचाकीचेर आशिल्ल्यांक गंभीर दुखापत जाल्ल्यान मडगांवच्या जिल्लो हॉस्पिटलांत भरती केल्ल्याचें कळटा. हालींच संवसाराक अंतरिल्ले आनी उद्देग मळावयले रत्न म्हणून वळख आशिल्ल्या पद्मविभूषण रत्नजी टाटा हाका अस्नोड्या आर्गां ओंपली. ते निमतान कॅन्डल रॅली काडली. अस्नोडे ग्रामस्थांनी ह्या शोक सभेचें आयोजन केल्लें. सुरवेक हुतात्मा बाळाराया मापारी हांच्या स्मारका मेरेन कॅन्डल रॅली काडली. रतनजी अमर रहे अश्यो घोशणाय रॅलीत वांटेकार जाल्ल्या लोकांनी दिल्यो. अस्नोडेच्या कदम बस स्टँडाक गळतीचें गिराण लागला. बस स्टँडाच्या पाख्या वयले पत्रे कमकुवत जाल्ल्यान ही समस्या निर्माण जाल्या. पावस पडटकीच उदक भितर गळटा. देखून प्रवाशांचे हाल जातात. फाटले 3 दीस पडिल्ल्या पावसा वेळार प्रवाशांक तर गळतीचो सामको वायट अणभव आयलो. असंतुलित हवामानाक लागून अंदू नाल्लाच्या पिकाचेर व्हड परिणाम जाला. देखून दिसपट्ट्या आहाराची गरज आशिल्लो नाल्ल सध्या म्हारग जाला. अंदू नाल्लाच्या पिकांत लागीं 40% घट जाल्या. जेवणांतलो मुखेल घटक आशिल्ल्या नाल्लाक धर्मीक महत्वूय आसा. मात आतां होच नाल्ल म्हारग जाल्ल्यान गिरायकां मदीं नाराजी पातळ्ळ्या. बाजारांत नाल्लाचे दर आयकतकीच गिरायकांच्या कपळाचेर आटयो पडटात. चवथी पयली बाजारांत नाल्ल म्हारग जाल्लो. उपरांत चवथी वेळार नाल्ल कांय प्रमाणात सवाय जाल्ले. आतां परत नाल्लांचो दर वाडला.